गोयच्या राजकारणात सडेतोड विरोधी भूमिका मांडपी गोयचो प्रादेशीक पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीची इंडिया आघाडीत कितें भूमिका आसतली असो प्रश्न मनोजाक विचारलो. मनोज म्हणटा आरजीपी गोंयचे वेगवेगळे विशय घेवन पुराय गोंयभर वावुरता. दोनूय सिटांचेर वेंचणूक लडोवपाक आरजीपी तयार आसा आनी दोनूय सीट जिखतले अशी आस्त आमी दवरतात. पूण जेन्ना इंडिया आघाडीक तेंको दिवपाचो प्रश्न येता तेन्ना तांच्या कडल्यान आमकां अजून आमंत्रण वा फोन सुद्दां येवंक ना. देखून तांकां तेंको दिवप काय ना हो निर्णय आमी घेवंक ना. ते भायर सीट वांटपाचेर अजून कसलीच स्पश्टता ना, देखून आमी वाट पळयतात अशें मनोजान सांगलें. कितें आहा पळय, इंडिया अलायन्स हे वयले जितले पॉलिटिकल पार्टीज आसा चडशे ते तेंच्यांनी आतां जे BJP अगेन्स्ट आहा तेंच्यांनी युनायटेडली एक इंडिया म्हणून अलायन्स केला. आतां प्रॉब्लम हा की लास्ट तेंची जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना जे आमी फॉलो करता त्या रितीन आमकां न्यूज आसली की ते आतां सीट शेरिंगेचेर फुडें उलयतले आनी रिजनल पार्टींक ते कन्सिडर करतले म्हणून. मेजरली रिजनल पार्टी जे आसा पळय ज्या जाग्यार स्ट्रॉंग आहा थंयसर तांकां ते कन्सिडर करतले म्हणून. आतां ती मिटींग जावन आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 1.5-2 म्हयने जाले, चवथीच्या पयलीं दिसता ती, जाल्यार ते जावन आजून पर्यंत तेंचे सीट शेरिंगेचेर कसलीच परती मिटींग जावंक ना, ना तेंचे कसले प्रेस कॉन्फरन्स जावंक. आनी एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी एक रजिस्टर्ड पार्टी आसा, सो आमकांय तेंच्या कडल्यान इंडिया अलायन्सा कडल्यान आमकां आजून मेरेन कसले टॉक्स करपाक इन्विटेशन येयल्लें ना, ना आमकां कसले तेंच्यांनी फोन सुद्दां करूंक. सो तेका लागून इंडिया अलायन्साचेर भितर वचपाचें काय ना हे डिसिजन आमी घेवपाक शकना, कित्याक आमकां ऑफिशियली काय आजून येवंक ना तेंच्या कडल्यान. आनी तेंचेय सद्या आजून मेरेन तरी क्लॅरिटी नाका की सीट शेरिंग जातलें काय ना, हे इंडिया अलायन्स फुडें वयतले काय ना, कित्याक सद्या तरी पळयत जाल्यार तेंचे सीट शेरिंगेचो जो फॉर्मुला आसा तो ड्रॅग जायत आहा. सो तो आतां जातलो काय ना एक क्वेश्चन मार्क. सो लेट्स वेट एंड वॉच. फुडें जर तेंचे जर आमकां इन्विटेशन येयलें, तेंच्यांनी जर आमकां इन्वायट केलें आनी तेंची जी 15 जाणांची जी कमिटी काडल्या तेंच्यान, त्या कमिटी कडेन जर आमकां मिटींग घेतली जाल्यार फाल्यां मागीर आमी आमचेय पॉयंट्स आमी दवरतले. फाल्यां रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे प्लस पॉयंट कितें, आमचे नेगेटीव पॉयंट कितें आहा, आमी कित्याक कंटेस्ट करपाक शकता, दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक कित्याक आमकां चान्स दिवपाक जाय, गोंयांतलो पॉलिटिकल सिनारियो सद्या कितें आतां आमी तेंच्या फुड्यान दवरतले. सो इट इज नॉट की फाल्यां मिटींग घेतली म्हणून आमी तेंच्या वांगडा जॉयन जातले अशें ना, बट मिटींगेक बसोन आमी तेंकां आमचे पॉयंट्स दवरतले. पूण आजून मेरेन काय 2-3 म्हयने जाल्यार आमकां तरी काय येवंक ना आजून मेरेन. अलायन्साचें कशें आसा पळय, अलायन्स जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमकां आयडियोलॉजी कॉम्प्रोमायज करपाची गरज ना. हांगा सीट शेरिंग जातलें, म्हणजे तूं हे सीट तूं म्हाका सोड, ते सीट तूं म्हाका सोड अशें करून ते जातले आनी ते मागीर इलेक्शन्स कंटेस्ट करता. हितून मर्ज जायना. फाल्यां अलायन्स केलें म्हणून आमी मत जावचें ना काँग्रेसीक, नाल्यार आमी आपाक मत जावचें ना, नाल्यार ते आनी आमी तेंचो कॅन्डिडेट आनी आमचो कॅन्डिडेट वांगडा वचचो ना. सो हे डिफरंट आसा, अलायन्स इज डिफरंट. बट तरी पूण आमचे कितें पॉयंट्स आसा पळय, फाल्यां आमी सगळेच कॉम्प्रोमायज करपाक शकना, नाल्यार सगळेच आमी सोडपाक शकना. आमचे जे बेजीक आसा, कोर आसा, हे आमी तेंच्या फुड्यान दवरतले. फाल्यां मागीर तेंचेर आसा ते एक्सेप्ट करपाक काय ना, ते दॅट इज अ लेटर स्टेज. पयलीं इन्विटेशन तरी येवन कितें येता ते. इंडिया आघाडीत सगळे विरोधक एकठांय येवन भाजपाड झुजपाची तयारी करतात. काँग्रेस आनी आम आदमी दोनूय पक्ष सध्या इंडिया आघाडीत वांटेकार आसात. पूण आरजीचो प्रश्न येता तेन्ना मनोज आनी आपाचो गोंय संयोजक अमित पालेकारा मदीं कोफुसा पेटला. दोगूय एकामेकाच्या विरोधान उबे आसात. जेन्ना मनोजाक हे बद्दल प्रश्न केलो तेन्ना मनोजान पालेकाराचेर परत फारपेट चालूच दवरलो. अमिताक कितें जाता, अमिताचे सद्या प्रॉब्लम आहा की बाणास्तारीचो इश्यू येयलो तेचेर आंगलट, मागीर भितरले पार्टी भितर तेका खूब तेच्या अगेन्स्ट हें आसा, ग्रुपिजम जाल्लें आहा, तेका भायर उडोवपाचे ट्राय चल्ले. सो हे सगळें कोप अप करता म्हणल्यार तेका ते प्रेशर येयला तेचेर. सो हितून कितें जाला की आरजी आयज कितें करता BJPच्या अगेन्स्ट नाल्यार सरकाराच्या अगेन्स्ट, म्हणजे सरकार कितें रॉंग करता थंय आरजी कितें करता पळय, हें एक तर तेका खबर ना, एक तर तो पळयना, नाजाल्यार पळोवन तो पळयनासल्या भशेन करता. आनी तेका जर दिसता ते BJPचेर अगेन्स्ट उलयना म्हणून, जाल्यार म्हाका दिसता की तेणी आपलो मेंटल चॅकअप करून घेवपाक जाय, कित्याक इतलें उलोवन जर तेका उलयना काय दिसता जाल्यार कितें तरी प्रॉब्लम आहा शुअर. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार.